हे तोय पंचायतीन फुडाकार घेवन तसोच आमदाराचो सपोर्ट घेवन हे ब्युटिफिकेशन करपाक फुडाकार घेतला म्हणून आदी हे तोय 20 years बॅक कांयच नासलें हांगा पयशे व्हडो कसो आसलो आनी तेन्ना हे परिचय जगले हे एरियाचे वाडे आसले 7 हिंदू भाव म्हाजेशी येवन म्हणले तोय बांदपाक जाय आनी तेन्ना दोतोर वेली आमदार आसलो आमी इमिडिएटली दोतोर वेली कडेन गेले आनी तेन्ना WRTचो ज्युनियर इंजिनियर उगडा आसा तो कारापूरकार आसलो जेन्ना RTAचो हो आसलो डायरेक्टर तेजो चेडो वॉज द ज्युनियर इंजिनियर इन द इरिगेशन डिपार्टमेंट तेणें फुडाकार घेवन 15 दिसांनी तो स्टार्ट केलें आनी तेन्ना हें बांदून हाडलें तशेंच आमचो टॅनंट जो आसलो कोमनिदाचो टॅनंट नकुल चावला तो नांव तेणें आमकां खूब कॉपरेशन दिलें आनी हें तो बांदून काडलें इमिडिएटली गणेश चतुर्थीच्या आदी आतां म्हाका चड कशी पडटा कित्याक डेव्हलपमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस हें सदांच तशेंच उरना तें इम्प्रुवमेंट करूंक जाय तेजें मेंटेनन्स करपाक जाय आनी आयज हे पंचायतीन तशेंच आमच्या आमदारान तांकां सपोर्ट केलो फुडाकार केलो म्हणून हांव तांकां चड आनी चड आभारी तशेंच हांगा सगळे जमिल्ले भाव भयणींनी तांकां हांव देव बरें करून म्हणटा तुमी होच सपोर्ट असो दवरचो आनी अशें खुबशे गांवचे डेव्हलपमेंट करपाक फुडाकार घेवचो म्हणून आयज 15 वर्सां पयलीं आमी हांगासर हे तळे बांदलेले आनी खंय तरी आयज गरज आसली की ते तळ्याची रेनोवेशन करपाची जावं ब्युटिफिकेशन करपाचें ह्या तळ्यान ह्या 2-3 वाड्याचे सगळे गणपती आसा ते हांगा विसर्जन जाता आनी जेन्ना विसर्जन जाता तेन्ना तांकां सरावंडींग हांगासर मातशें रावपाक त्रास जाताले म्हणून आयज हो पंचायतीन फुडाकार घेवन ह्या वाड्याचो वॉर्ड मेंबर आमचो डेप्युटी सरपंच डॅनियल लोबो हेणेन तो फुडाकार घेवन आयज हे सगळे अप्रुव्हल आनी आमचो आमदार बाब मायकल लोबो यांच्यांनी फुडाकार घेवन हे सगळे हांगासर काम पास करून हाडले आनी आयज त्याचो आमी फाउंडेशन स्टोनाच्या कार्यक्रमाक सुरवात करतात आनी आयच्या ह्या कार्यक्रमाक आमचे डायनॅमीक असे आमदार कळंगूट मतदाराचे उपस्थित आहा त्यांचे हांव हांगासर स्वागत करता तशेंच 15 वर्सां पयलीं जेन्ना आमकां हांगासर हे बांदपाक जाय आसलें तेन्ना हो कोमनीदादाचो लँड तेन्ना आमकां कोमनीदादान हो तळें बांदपाक लँड दिल्लो आसलो तळ्या कडेन इतले वर्सां ते येवन विसर्जन करताले हे तळ्याशी बसताले a lot of their memories are attached to this lake and to this lake which we have decided आम्ही सगळ्यांनी वांगडा येवन जेन्ना आमचो पंचायतीचो पॅनल जिखून येयलो वी डिसायडेड टू टेक अप दीस मॅटर कित्याक पयलींच हे फायल जे आशिल्ले आमचे गणेश विसर्जन कोणाचे ते इन प्रोसेस आशिल्ले सो वी डिसायडेड टू टेक इट फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू गेट द जॉब डन ऑन अ टायम बाउंड मॅनर पावसा पयलीं आनी गणेश विसर्जन जावचे पयलीं हे सगळे पोंड्याचे तयारी आनी आमच्या लोकांक त्रास जावना म्हणून तांकां बरे भाशेन हे सगळे तळे आमी बांदून दिवपाक खातीर हातभार मारलो हांव देव बरें करून म्हणूंक सोदता आमचो लँड ओनर नकुल सावळ तसोच श्रीधर बाब सावळ जो आयज आमच्या वांगडा आसा ही हॅज गिवन अस एक्स्ट्रा लँड अपार्ट फ्रॉम वॉट इज ऑलरेडी एक्झिस्टींग तेणें आमकां NOC दिल्ली एक्स्ट्रा बांदपा खातीर आमचे वडील तशेंच आमचे युवक फाल्यां हिंगा येवन बसपाक नाल्यार आमचे एनवायरमेंटाचो बेनिफीट घेवपाक तेणें एक्स्ट्रा लँड दिला म्हणून ताका चडांत चड देव बरें करून म्हणून ताच्या आख्खे फॅमिलीक ताच्या आख्खे कुटुंबाक सो आय थिंक वी हॅव टू गिव देम अ व्हेरी राउंड ऑफ अप्लॉज टू थँक हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स हाजीर आशिल्ले सगळे मानीस सरपंच डेप्युटी सरपंच वॉर्ड मेंबर्स एक्स वॉर्ड मेंबर्स बाब बेनेडिक्ट डिसूजा अटॉर्नी आनी आमचो सावळ जेणे आमकां एक्स्ट्रा लँड दिल्या आनी बाकीचे सगळे आल्मेदा वाडो करास्को वाडो सगळे आमचे गांव भाव आनी तशेंच गांवच्यो महिला खोशी भोगता आयज म्हाका की हे सेकंड पॉइंट विदीन अ पिरियड ऑफ 1 मंथ आमी सुरवात केल्लें हा काम आनी एक जे आमी पॉन्ड बांदला आनी ब्युटिफाय केला ऑन द वे टू द चर्च रोड दॅट इज माडानी रोड
ते पळोवन म्हाका दिसता खुबशे लोक थिंगासर रावता, व्हिडिओ फिल्मींग करता, शुटींग करता, फोटोग्राफी करता. तशेंच हे दुसरी पॉन्ड आमचे आहा तेंचे कडेन जावचे म्हणून वाड्या वयलो लोक उलयता, व्हॉट्सएप ग्रुपाचेरूय घालता की आमचे पॉन्ड ब्युटिफाय जावचे, आमचोय सराउंडिंग एरिया जी पॉन्डाची आहा ती ब्युटिफाय जावची, लोकांक सांजचे येवन बसचे थिंगा आनी क्लीन उरचे हो जागो. आनी त्या खातीर हे इम्प्रुवमेंट आमी सगळे आख्खे पार्रान जितकी तोळी आहा तितली आमी घेवपाचो प्रयत्न केला. आनी इन स्टेज वायज द वर्क इज गोइंग टू स्टार्ट. दीस इज द थर्ड पॉन्ड नाव. आनी आमी फाल्यांच्यान तेजी सुरवात करता. तेका जे आउटलेट आहा ती अंडरग्राउंड आहली हिंगासर रोड क्रॉस करून वयताली ती आमी डायरेक्ट व्हरून ते चॅनल ने बांदता, न्यू एस्टिमेट करून अप टू द रिवर लेक. आख्खो रिवर डिसिल्ट करपाक आमी WRT कडेन मागलेलो आहा. आता पावसा पयलीं कंप्लीट डिसिल्टिंग, कित्याक तितून भरपूर माती येयल्ली आहा, झाडां पडलेली आहा, ब्लॉकेज येयल्ले आहा आनी टॅपिंग ऑफ ऑल दोज अनवॉन्टेड पायप्स जे थोडी फाटल्या वाटेन जी हॉटेलां आहा नागवान ती थोडी सिवेजाचे उदक तितून सोडटाली हे आमच्या नल्लान, ते आमी जो इनलेट आहा तेजो आमी बंद करतले आता क्लिनिंग करता पळय तेन्ना. सो ऑल दीज वर्क्स विल स्टार्ट. इम्प्रुवमेंट ऑफ एक्झिस्टिंग रोड्स जे आता हिंगासर सुरवात आहा ते म्हाका दिसता म्हापशा पासून आमी बरे रोड दितले लोकांक. मोटरिस्ट वील हॅव अ वन वे विथ अ डिवायडर इन द मिडल वेर एवर इट इज पॉसिबल. आनी डेव्हलपमेंटाची कामां म्हाका दिसता आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी 10-11 वर्सां जाली सुरवात जाल्ली ती आमी टप्प्याटप्प्यांनी आनी कंप्लीट करतले. आनी स्पेशली पॉन्ड्स, आमची पॉन्ड्स पळोवन हिंगासर जे आमचे ब्युटिफिकेशन पळोवन जे आमी इम्प्रुवमेंट केले आदले पळयो ते हीच रेप्लिका म्हाका दिसता गोंयभर जातली.